मुरगावच्या अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आणि रवींद्र भवन मडगावच्या जोड पालवान अंदूची शिवजयंती उत्सव मनोवपाची तयारी नेटान चल्ल्या। 29 तारखेक शिवजयंती निमतान मुरगावान खुबशे कार्यक्रम दवरल्यात। तशेंच आग्राहून दख्खन हो संगीत नाटकाचोय प्रयोग दवरला। शिवजयंती उत्सवाक व्हडा संख्येन लोकांनी हजर रावचे अशें आवाहन समितीन केलां। शिवजयंती उत्सवाक किल्ल्याचेर जवळ 200 ते 250 लोकांची उपस्थिती असता आणि सगळ्या मुरगांव तालुक्यातल्या सगळ्या भागांसून विविध जाती धर्माचे लोक ह्या उत्सवान सगळे सहभागी जातात। तर आम्ही सकाळी 19 तारखेर सकाळी 10 पयलीं किल्ल्याचेर शिवजयंती साजरी करतले आणि सांजच्या वेळार मागीर आमी रवींद्र भवनान संगीत आग्र्याहून दख्खन हे संगीत नाटक शिवाजी महाराजांच्या जिवनाचेर दवरलेले आसा आणि हे नाटक आयोजीत करपा खातीर आमकां रवींद्र भवनचो मोलाचो हातभार लागलो आसा। ताणें इन एसोसिएशन विथ रवींद्र भवन तशेंच सडा अर्बन सोसायटी आणि मुरगांव युवा मोर्चा यांच्या सहकार्यान हो सांजचो नाटकाचो कार्यक्रम आसा तो आमी सादर करतले आणि हो जो नाट्य प्रयोग आसा तो सगळ्या खातीर ओपन आसा, एंट्री फ्री आसा। त्यामुळे कोणी संकोच करचो न्ही। प्रत्येकान शिवाजी महाराजांच्या प्रेमा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती निमित्तान आमी रवींद्र भवनात एक नाटक आमी हाडपाचें केलां। त्या नाटकाचें नांव जावन आसा आग्र्याहून दख्खन आणि हे जे कलाकार आसा कासारवाडे पेडण्यासून येतात आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचेर हे नाटक आसा, सगळ्यांक खबर आसा आणि हे खास कर हे संगीत नाटक आसा। ताच्या पयलीं आमचो उद्घाटन सोहळो जातलो आणि त्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तथा मुरगांवचे आमदार श्री मिलिंद नाईक हे हाजीर आसतले।